दीस मंगळार, जुलैची 22 तारीख 2025. पहिले मसप गितांचे गितांतले अध्याय 3 ओळ 1 तावन 4 ए पर्यंत. होकाल अशें म्हणटा, जासो म्हजो आत्मो मोग करता ताका हांवें राती म्हजे खाटीर सोदलो. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळ्ळो ना. देखून हांव उठतलीं, शहरांत भोंवतलीं. जासो म्हजो आत्मो मोग करता ताका हांव रस्त्यांनी आनी चौकांनी सोदतलीं. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळ्ळो ना. शहरांत पारो करनासले पारेगार म्हाका भेटले. जासो म्हजो आत्मो मोग करता ताका तुमी देखला. हांव तांकां थंय सोडून गेलीं त्या थोड्याच वेळा उपरांत म्हजो आत्मो मोग करता तो म्हाका मेळ्ळो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 63, 2, 3 तावन 4, 5 तावन 6 आनी 8 तावन 9 पर्यंत. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो ताण येता, सर्वेस्परा म्हज्या देवा. देवा, तूंच म्हजो देव. तुज्या दर्शनाक हांव आत्रेगून आसां. तुका म्हजो आत्मो ताण येता. उदाक नातिल्ले सुखे धरणी बरी म्हजी कूड तुका ताण येता. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो ताण येता, सर्वेस्परा म्हज्या देवा. तुज्या मंदिरांत तुका हांव दिश्ट उबारतां. तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेतां. तुजो मोगाचो अनभोग जिवा प्रास श्रेश्ठ. म्हजे वोंट तुजी महिमा वर्णितात. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो ताण येता, सर्वेस्परा म्हज्या देवा. सगळे म्हजे जिणेंत हांव तुका वाखणतलो. तुजें नांव काण जात जोडटलो. परवणेच्या जेवणा परी म्हजो आत्मो दोशी जातलो. संतोशाच्या ताळ्यान म्हजें वोंट तुका वंदितलें. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो ताण येता, सर्वेस्परा म्हज्या देवा. कित्याक तूं म्हजो सदांचो कुमोकदार. तुज्या पाकाट्याचे सावळे खाल हांव संतोसतां. म्हजो आत्मो तुका तेंकून रावता. तुजो उजवो हात म्हाका सांबाळून धरता. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो ताण येता, सर्वेस्परा म्हज्या देवा. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. सांग तूं आमकां मोरये, वाटेर तुवें कितें देखलें? देखलो हांवें फोंडू तो उगतो. देखलो वैभव पुनर्जीवन जाल्ल्याचो. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 20 वोळ 1 तावन 2 आनी 11 तावन 18 पर्यंत. आयतारा फांता फरार उजवाडचे आदीं मगदलाची मोरी फोंडासरशीं आयली. थंय समाधेच्या तोंडार दवरिल्ली शिळा पाटी लोळयल्ली तिणें पळयली. तवळ ती सिमांव पेद्रू आनी जेजूक मोगासो जावन नाशिल्ल्या आशिसा लागीं धांवोन येवन म्हणाली, सोम्याक फोंडांतलो काण व्हेला आनी ताका खंय दवरला म्हणून आमी नेणाव. हेणे मोरी फोंडा भायर रावन रडताली. रडात तिणें बागवून फोंडा भितर तीण पळयतना धवे न्हेसलेले 2 दूत जेजूची कूड दवरले सुवातेर, एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांया कडेन बसून आशिल्ले तिणें देखले. ते तिका म्हणाले, बाये, तूं कित्याक रडताय? तिणें जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक तांणी काण व्हेला. ताका तांणी खंय दवरला म्हूण हांव नेणा. इतलें म्हणून ती पाटी गुंतना जेजू थंय उबो आशिल्लो तिका दिसलो. पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये, तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय? म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हणून लेखून ती ताचे लागीं म्हणाली, सायबा, तुवें ताका काण व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वतां. तितल्यार जेजू तिका मोरये म्हणालो.
ती ताचे थंय घुवन म्हणाली, रब्बोनी. जुदेवाचे भाशेंत तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हणून अर्थ. जेजू तिका सांगा लागलो, म्हाका तूं धन रावा नाका. हांव येदोळ बापा सरशीं सोडून वचूंक ना, पूण तूं म्हज्या भावा सरशीं वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वता म्हणून तांकां सांग. मागदलाच्या मरयेन वचून आपणे सोम्याक देखला आनी ताणें आपणाक अशें तशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आज पवित्र सभा मरी मगदलेनाचें स्मरण करता. युवा जाणां सामान्य जावन चलनचित्रां वयर आकर्शीत जातात. तांणी पळयल्ल्या चलनचित्राची कथा वा तांच्या मोगाच्या पात्रांचें संभाशण तोंडपाठ करून तांचें अनुकरण करचें पडटा. मरी मगदलेन जेजू नजरेनाक आमच्या जिविताचो हिरो म्हणून मानून घेवंक आनी ताचीं उतरां आमच्या दिसपडट्या जिवितांत कार्यागत करूंक प्रेरण. ती जेजूच्या पावलांनी चल्ली. जेजूच्या उतरांचेर प्रभावीत जाल्ली ती जेजूच्या मरणा उपरांत ताच्या जिवंतपणाक राखून रावली. ही आशा तिका प्राप्त जाता आनी जेजू पुनर्जिवंत जाल्ल्या उपरांत ताची पयली साक्ष जाता. हें जेजून मरी मगदलेनाक दिल्लें व्हडलें इनाम. जेजूची तिणें वळख धरली आनी ती वळख हेरांक दिवच्याक ती धांवाधावी गेली. क्रिस्ताक दोळ्यांनी देखूंक ना तरी एवकरिस्तान तो सदांच हजार आसा म्हणल्यार आमी जाणा. आमच्या काळजांनी सदां न्हीद तो आमकां आमच्या नांवान उलो करता. आमी कितले फावटी त्या सोम्याची वळख धरन रब्बोनी म्हूण उलो केला? तो अनुभव हेरांक दिला? रब्बोनी आमचे सोबे सदांच आसा. एक खरें जिवीत जियोंक, जिवंत क्रिस्ताक हेरांक प्रसारूंक आमी मरये बरी धांवाधावी वशया.